बागीवन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिठीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमी देवाचे आपोवणे मेळ्ळोली मनशां कसलीं ती तुमीच पळयात. मनशाचे नदरेन तुमचे मोदें जाणारां वा पदवेदारां वा उंच कुळेचीं चडशीं नात. तरी जाणारांक लोचेक घालूंक जे कितें संवसार पिशे म्हूण धरता तेंच देवान विंचून काडलें, आनी शोकतेक लोचेक घालूंक संवसार ओचकोत म्हूण लेखता तेंच देवान विंचून काडलें. तशेंच संवसार ओळखी किकोंत कसलेंच मोल नासलोली म्हूण धरता तांकां मोल आसलोल्यांचो नाश करूंक देवान विंचून काडलां. हे परी कोणाच्यानूच देवा मुखार आपली बडाय करूंक जायना. ताच्याच देण्यान तुमी क्रिस्ता जेजूच्या जिवान जियेतात. देवान ताका आमची जाणवाय, आमचें प्रमाणीकपण, आमची पवित्राय आनी आमचें थारोवण करून दिलो. देखून बरयलेलें आसा त्या प्रमाणे बडाय दाखोवंक सोदता ताणें सौम्य सोवें बडाय दाखोवची. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. जी पोरसां देवान विंचून काडल्या ती खरेंच बागी. म्हणया जी पोरसां देवान विंचून काडल्या ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण ओळखता ती पोरसां बागी. असले पोरचेक आपले दायज करून ताणें विंचून काडल्या. स्वर्गांत थावन सर्वेस्पोर नदर घालता सगळे मनशाकूळ ताच्या मुर्यांत आसा. जबाब: जी पोरसां देवान विंचून काडल्या ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात, ताच्या माय मोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात, तसल्या मनशाचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो. तोच तांकां दुकाळाच्या काळार दानो दितलो. जबाब: जी पोरसां देवान विंचून काडल्या ती खरेंच बागी. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. ताचे चोवे काळजाक संतोष भोगता. ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन रावता. जबाब: जी पोरसां देवान विंचून काडल्या ती खरेंच बागी. उद्गार. Soy sorvesmora, soy sorvesmora, soy sorvesmora, soy sorvesmora. नवी आज्ञा तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. Soy sorvesmora, soy sorvesmora, soy sorvesmora, soy sorvesmora. माथ्यू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक ही वोपार सांगली. पयशिल्ल्या गांवांत वचो आसलो तेन्ना एक मनशान आपल्या चाकरांक आपूण हाडून ताचे लागीं आपली ग्रेस्काय दिली. ही पोरी सुर्गीचें राज. एकाक ताणें 5 ताळेंत दिले, दुसऱ्यांक 2 आनी तिसऱ्यांक 1. जण एकल्याक आपआपल्या हुस्काऱ्या प्रमाणे. मागीर तो भायर सरून गेलो. 5 ताळेंत घेतलोले ताणें रोखडोच वचून ताचेर वेपार केलो आनी आनीक
5 जोडले. त्याच परी 2 घेतलोले ताणें आनीक 2 जोडले. पूण 1 ताळेंत घेतलोलो ताणें वचून जमणीन कोंडली आनी थंय आपले दोणयाची दुडू पुरून लिपयलो. जायतो काळ बोलांतल्या उपरांत त्या चारांचो दोनी परतून आयलो आनी ताणें ताचे लागीं हिशोब मागलो. 5 ताळेंत घेतलोल्या तो लागीं सरलो आनी आनीक 5 दाखोवन ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 5 ताळेंत दिलोले, तर पळय, हांव आनीक 5 जोडल्यात. ताच्या दोनयान ताका म्हणलें, शाबास, बऱ्या आनी खात्र्याच्या चाकरा. तुवें आपूण थोड्यानूच वस्तूंनी खात्रेचो म्हूण दाखयलें, देखून हांव ओगल्या वस्तू तुका पाठयतलो. हें आनी तुज्या दोनयाचे सुखांत वांटो घे. उपरांत 2 ताळेंत घेतलोलो तोय लागीं आयलो आनी ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 2 ताळेंत दिलेले, तर पयले हांवें आनीक 2 जोडल्यात. ताचे दोनयान ताका म्हणलें, शाबास, बऱ्या आनी खात्र्याचे चाकरा. तुवें आपूण थोड्यानूच वस्तूंनी खात्रेचो म्हूण दाखोवन दिलें, देखून हांव ओगल्यो वस्तू तुका पाठयतलो. ये आनी तुज्या दोनयाचे सुखांत वांटो घे. 1 ताळेंत घेतलोलो ताणें लागीं सरून म्हणलें, सायबा, तूं खोर मनीस म्हूण हांव जाणाय. तुवें वोपूंक नाय, थंय तूं लुंवताय, आनी लावंक नाय, थंयच तूं पुंजायताय. देखून भिवन हांव गेलो आनी तुजो ताळेंत दोनींत पुरून हांवें लिपयलो. हो पळय, तो हांगा आसा, तुजो तूं घे. पूण दोनयान परतीपालून ताका म्हणलें, खोट्या आनी आलशा चाकरा, हांवें वोपूंक ना, थंय हांव लुंवतां, आनी लावंक ना, थंयच हांव पुंजायतां म्हूण तूं जाणो आसलोय. म्हणटूच म्हजो दुडू तुवें सावकारा कडेन दवरूंक जाय आसलो, आनी परतून येतोच म्हजें तें भायर कोळांतोर हांव घेतलो आसलो. म्हणटूच ताचे लागचो तो ताळेंत काडून घेयात आनी 10 ताळेंत आसा ताका दियात. कित्याक आसलोल्यांक दितोले आनी ताचे भोर जातली, पूण नासलोल्यांचे आसा तितलेंय काडटले. कित्याकूच उपकार नासलोलो ह्या चाकराक काडून भायर काळोखांत उडयात. थंय सगळीं रुडोन करतलीं आनी दात किरकिलोलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानये. वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, सगळीं देणी आमकां देवा कडसून फावो जातात. तोच आमच्या जिविताचो ओरोंब आनी शेवट. हे सोत आमी पूर्णतायेन मानून घेवंक गरज आनी कसलीय तरेची बोडाय आनी आपलेपणाचे भ्रम आमकां आसा जाल्यार सोडून दिवंक फावो. हेच खातीर पयले सुवातेर आमच्या जिवितांत फावो जालोल्या सोबार बेसांवां आनी देण्या पासत देवाचे उपकार आमी आठोवया. आनी ह्याच दिनवाशी मनान आमकां फावो जालोली देणी गूण आनी बरेपणान वाडोवंक, चोडोवंक आनी दुसऱ्यांक वांटूंक वावरुया. ह्या वरवीं आमी देवाक मोहिमा दिवंक आनी ताचे कडसून आनिकूय सोबार देणी मेळोवन घेवंक पावतल्या. हाची खात्री आमकां तालेंताचे वपारीन मेळटा. ही वपार आमकां कारबारीपणाचें म्हत्व शिकयता आनी आळसाय असल्या ओगुणा आड शिडकायता. भिरांतीक आनी आळसायेक लागून देवान दिलोले गूण आमी ओगडावंक शकता, पूण आमचे हिकमतीन आनी मेहनतीन ते आमी आमच्या आनी दुसऱ्याच्या बरेपणाक पोरजणावंक पावता. अशें करूंक आमी चुकत तर हे गूण आमी होगडायतल्या. तो निमाणो सेवक न्हयच फकत आळसायेन बरोन, पूण दुसऱ्यांक आपणाहून चड फावो जाला हाची निर्दुकाय
आनी नाटकाय धरून आपले तालंत वाडोवंक आनी चोडूंक फाटीं उरलो. आमकां मेळ्ळोली देणी आनी बरेपणां देवाचींच उपट बेसावां हें वळखून ताच्याच मोहिमेक ती वापरूंक प्रयत्न करुया.